गोंयांत जावपी राष्ट्रीय खेळा सर्तीन गोंय एथलेटीक असोसिएशनाच्या 55 एथलेटिक्सांनी वांटो घेतला। 12 सप्टेंबर ते 24 सप्टेंबर मेरेन ह्या खेळगड्यांची तयारी फातोर्डा स्टेडियमाचेर नेटान चालू आसा। राष्ट्रीय खेळा सर्तीन गोंय एथलेटीक असोसिएशन चडांत चड पदकां जिखतले असो विश्वास गोंय एथलेटीक संघटनेचो अध्यक्ष नरेंद्र सावयकर हाणें उक्तायला। गोंयांत नॅशनल गेम्स जाता 24 ऑक्टोबराच्यान सुरवात जाता आणि गोवा एथलेटीक असोसिएशनान त्या निमतान हांगासर आपली तयारी जी आसा आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक वांगडा घेवन तेजी तयारी आतां ऑलरेडी सुरू केल्ली आसा। म्हणजे फाटल्यान तुमी पळयतात की आमचे गोंयचे भुरगे जे आसात एथलेट्स जे आसात त्यांनी ऑलरेडी प्रॅक्टीस जी आसा त्याची ती स्टार्ट जाल्ली आसा आणि एक मोठ्या उमेदीन सगळे जाण रावतात की त्या नॅशनल गेम्सान वांटेकार जावपा खातीर। आता ह्या एकूण सगळ्या कॅम्पा भितर एकूण 55 स्टुडंट जे आसा एथलेट्स जे आसात ते पार्टिसिपेट जाल्ले आसात। तातूंतले आयज एक्चुअली 46 एथलेट्स हांगासर आसात। आमचो पॅट्रिक जो आसा तो चीफ कोच म्हणून काम पळयता आणि त्याच्या सकयल खरें म्हणजे सगळे जाण मिळून आयज बाकीचे एडिशनल 5 कोचीस अशी एक टीम जी आसा ही सगळी ह्या भुरग्यांक आयज कोचिंग दिता। आणि आमचो जो रेजिडेन्शियल कॅम्प जो आसा तो रेजिडेन्शियल कॅम्प 12 तारखेच्यान सुरवात जाली त्याची तो 24 तारीख पर्यंत चलतलो 24 ऑक्टोबर। आणि सगळे भुरगे जे आसात ती सगळे भुरगे एथलेट्स जे आसात ते आमची ती हांगा आपले फेस्टिवल सुद्दां सोडून खरें म्हणजे काय खुबशे जाण हांगा रावपाक रेडी आसात की जाका लागून खरें म्हणजे गोंयचें नाम वयर काडपा खातीर तांकां उमेद आसा आणि ताका लागून ती हांगासर ह्या ट्रेनिंग कॅम्पा भितर सगळीं जाणां फुडली 12 दीस हांगासर रावतलीं। हेचे जे एकूण सगळे जे सिलेक्शन ट्रायल जे आसा ते 30 ऑगस्टाक सुमार जाले आणि तातूंतल्यान हे सगळे एथलीट जे आसात ते आमी सिलेक्ट केल्ले आसात आणि सगळे एथलीट्स आयज हांगासर तुमी पळयतात की आयज आपले ट्रेनिंग जे आसा कोचिंग जे आसा त्यांनी स्टार्ट केल्लें आसा। म्हजे बरोबर हांगासर बाब आमचो शरेंद्र आसा, शरेंद्र सेक्रेटरी आसा, बाब श्रीपाद पुणेकार आसा आणि बाब व्हायस प्रेसिडेंट आणि आमचो प्रणव सावर्डेकर ट्रेजरर अशे एकूण सगळे ही सगळी टीम जी आसा ही पळयतात। त्याच बरोबर बाकीचे आमचे ऑफिसर्स जे आसात हे सगळे जाण मिळून काम करतात आणि आमकां डेफिनेटली दिसता की आमचे गोंयचे जे एथलेट्स आसात त्यांचो परफॉर्मन्स जर पळयत आणि फुडल्या कांय दिसा भितर त्यांचे ज्या पद्दतीचे ट्रेनिंग जातले कोचिंग जातलें तातूंतल्यान आमकां गोंयाक सुद्दां ह्या सगळ्या इव्हेंट्सा भितर मेडल्स मेळटली हातूंत मात्तूय दुबाव ना आणि त्या नदरेंतल्यान आमचें काम जें आसा तें चालू आसा आणि गोवा एथलेटीक असोसिएशन हातूंत इंट्रस्ट घेवन आमची सगळी फूल टीम जी आसा ही फूल टीम वावर करता आणि काम करता आणि ताका आमचे ऑलिंपीक असोसिएशन आसात, सरकार आसात हांचोय आमकां खूब मोठो तेंको मेळटा आनी आमकां विश्वास आसा की ह्या सगळ्यांच्याच कॉपरेशनांतल्यान खरें म्हणजे आमी हांगासर फुडें वचून हे नॅशनल गेम्स जे आसात ते गोंयांत जावपी सक्सेसफूल जाता आनी आमकांय डेफिनेटली प्रायज हेजे भितर मेळटली।